Is the NCP still keeping its doors open for a tie with the Congress? No. Not that it- No. हे इलेक्शनाला आमगेलो डोर ओपन आसतलो मेन इलेक्शनाक तर डोर आज ओपन कोताय जाल्यार नाही नाही नो प्लीज आय से आमगेलो डोर ओपन ह्या इलेक्शनाक जरी तरी मुखार इलेक्शनाक जर डोर ओपन कोताय आज जाल्यार बरा बसपाक जाता कित्याक जायते पाटी आमी परत गेले परत रिक्वेस्ट जेन्ना केले न्हू तेन्ना एक पार्टी सोदमतात दॅट वी आर वीक आमी सामके वीक म्हणून सो चर्चिलाक एक सांगपाक इतलें सोदता चर्चिल आमी वीक न्हू आमकांय तितली कॅपॅसिटी आहा नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टयेकूय तितली कॅपॅसिटी आहा आमची पार्टी नॅशनल पार्टी आमचे पार्टयेन बरें हे काम केलोले मनीस आहा आनी आयज आमचे मदें एक्स चीफ मिनिस्टरूय आमची पार्टी ना म्हणटकच ताका एक फील जाला अशें नो उतर हेका लागून म्हणलें ताणें की जाय ते रिक्वेस्ट आमी केले पयले आतां तूं म्हाका एक सांग बारीक उदाहरण घेवया जे असेंब्ली इलेक्शनाक बरें जातालें वो वायट जातालें जरी तर आमी सगळे बाराबर येयल्ले जाल्यार हे चिंतप ह्या दुसऱ्या मनशाक हांवें पयलेंच म्हणलां थोडे न्हू मनीस अशें चिंता वो थोडे पार्टयेचे लिडर हो चिंता ना वी कॅन विन ऑल द सीट्स पण हे रॉंग My question directly. होय ना म्हाका सांग ना तुम्ही एप्रिल लोकांना सपोज ते एप्रिल जाल्यार तुम्ही आमी ते एप्रिल जाल्यार ओपन इलेक्शन पळय म्हणटा हे इलेक्शनाक आमकां हे इलेक्शनाक तर तांकां जाय आमी जाल्यार आज सांगाय आमकां सीट कित्याक एसेंब्लीक दिता ती असेंब्ली सीट तर ते सांगताय आज सांगताय आमकां दिताय म्हणून जाल्यार आमी हायता जाल्यार आमी केले आमी आमच्या लिडराक आमच्या लिडराक आमी सांगला की जरी तर नेक्स्ट असेंब्ली इलेक्शन तर अलायन्स जातले यू हॅव टू डिक्लेअर फर्स्ट अलायन्स म्हणून होय बिफोर आमच्या असेंब्ली इलेक्शनाक पयले सांगूंक जाय आमच्या लिडरांनी कित्याक आमी सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम चालू करतले आनी करपाचें काम चालू कित्याक आफ्टर जिल्हा इलेक्शन देर आर म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आफ्टर म्युनिसिपालिटी इलेक्शन देर आर असेंब्ली इलेक्शन सो हे हेजेर आमी सगळो प्लॅन केला